else, but they should not put anything. Normal temperature, nothing will happen. If there's any wax, it will melt and make it easier for us to take it out. Acha. Okay, yeah, doctor. In fact, I must thank you because maybe you are old timer practitioner. Because all these new people, they say that no, don't put all. This is what the question. Even that person also asked very correctly. Doctors say that not to use. Anyway, doctor, we have got another question. Hello. हॅलो हा. हॅलो दोतोर हांव मालवणकर उलयतां मयेसून मालवणकर बाब प्रश्न विचारात. कितें जाणा तो म्हाजो एक भुरगो आहा तो 12 वर्सां आहा तेका तो आमी शिर्डी गेल्ली तेन्ना तो गाडयेच्या आरश्याक आतां ते मेरेन ताका मातशें कितें लागलें नाकाक जाल्यार रक्त येता कितें जालां म्हणटा. Okay, she has a child, 12 years old. Once they were traveling to Shirdi, he hit it against a glass, and then since that day, anytime he this thing, there is a bleeding from the nose. What is possible? That's what. No, there is probably an injury inside the nose to the septum, because if there is an injury on glass, it will normally affect the septum only. And maybe one of the blood vessels is exposed, and it is healing, and whenever Getting again the clot opening up again. Good idea to get a plain X-ray done and show it to the local ENT doctor in that area, in the Malvan area itself. Achha. And No, then if this, it's required, he is from Maye. His name is he's from Maye. Okay. Yeah. So I think डॉक्टरान सांगला की तुम्ही तुमच्या ENT डॉक्टराक वचून मेळात, त्याचो ओपिनियन घेयात. एक वेळ ताका भितरल्यान मातसो तो सेप्टम जसो मदलो मद्दो पड्डो ताका मार बसला आसूं शकता, आनी ताका लागून ते परत ताका जो क्लॉट जाता तो रिमूव जालो किंवा हल्लो जाल्यार ताका प्लस ब्लिडींग जावं शकता. अशें व्हडले सिरियस कन्सर्न अशें ना, अशें दिसना, बट बेटर टू टेक ओपिनियन. डॉक्टर, देर अनदर क्वेश्चन. हॅलो 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 हां विचारात. हॅलो दोतोर. हां विचारात. हॅलो दोतोर. ऐकू येता विचारात. पहिले सुवातेर तुमचे अभिनंदन, कित्याक तुमचे प्रोग्राम पळोवन आमकां एकदम बरें एडवायस मेळटा म्हणून. थँक्यू. बरें दिसलें. बरें एडवायस मेळटा. आनीक म्हजो प्रश्न म्हळ्यार नाकाचो प्रश्न आसा म्हाका. विचारात. जेन्ना हांव न्हिदोंक गेलो न्हू, न्हिदता तेन्ना म्हजे नोज सारके नॉस्ट्रील आहा ते बंद जाता आनीक ब्रेदींग बंद जाता. हां हां. आनी ब्रेदींग बंद जाले उपरांत मागीर रातचे म्हाका केन्ना केन्ना सारको प्रेशर चडटा आनी सारको हाय जाता, आनीक हांव हॉस्पिटलान आतां 2 फावटी उरलो. सो तेका लागून तकले परत परत थंडी जाता. अच्छा. आनी प्रेशर वाडटा आनीक मागीर हॉस्पिटलान वता. आतां हेजेर एडवायस कितें दोतोर? एक प्रश्न विचारता, हे तुमचं चडशे फावटी रातचे न्हिदल्याच्या उपरांतच जाता? हय, चडशे ना, दिसारूय बी जाता अशें करून, पण रातचे जाता जाल्यार चड जाता. अच्छा. This is actually what you were saying, that in the night time because of nasal blockage, all these things, and this gentleman is having that problem. But is he putting nasal drops routinely? Oh, I think he may be not. Hello. हॅलो. तुम्ही नाकान थेंबे घालतात बी, nasal हय, drop? ड्रॉप्स घालता. Is he using it for हय, many ड्रॉप्स months now? घायल्यारूच मातशें ओपन जाता. आता ऐक डॉक्टर प्रश्न विचारता, तू खूप महिने झाले वापरता? हय, जायते म्हयने जाले वापरता, चालू आहे. But is he putting the drops every 6 hours in the daytime also? एंटीक मेळ्ळो आमच्या No, डॉक्टराक. but is he putting the drops in the morning तू also? फक्त दिसाचे, फक्त रातचे घालता थेंबे काय दिसाचे घालता? दिसाचे घालता दोतोर. He has to understand this. If you keep using xylometazoline or oxymetazoline, it causes a disorder called rhinitis medicamentosa, which is typically what he complains of. Then the nose will keep getting blocked. It's called a rebound phenomenon. It will keep getting blocked every 4 to 6 hours. And when you put the drops, you feel all right. Again, it will keep getting blocked, so much so that you cannot even sleep in the night. Xylometazoline, oxymetazoline should not be used by anybody more than 3 days at a stretch. It is habit forming. It's like tobacco. It's a drug. It's a habit forming drug. The only way out is to probably use a steroidal tablet which will help him to wean off that xylometazoline, and then he'll be all right. But this is rhinitis medicamentosa. अच्छा. डॉक्टरान सांगला की पहिले म्हणजे तुम्ही जे ते परत परत थेंबे घालता ते दोतोराच्या सल्ल्यानुसार तुमकां हळूहळू बंद करचे पडटले, आणि मागीर बंद केल्या उपरांत कारण तांची एक स्वताचीच एक हॅबीट फॉर्मिंग जाता. इट इज लायक मागीर ड्रग्स सांगला की डॉक्टरान की ते परत परत वापरल्यार मागीर संवय जाता, आनी मागीर ताका लागूनच कांय वेगळे प्रॉब्लेम्स उत्पन्न जातात. ते जर टॅकल करतले जाल्यार योग्य ते सल्लो दोतोराचो घेवन तुम्ही ते ड्रग्स सेपरेट म्हणजे बंद करचे पडटले, आणि मागीर ताका योग्य वखदां आसात, आनी तातूंत डेफिनेटली यू कॅन कम आउट. डॉक्टर, ही वॉज मेन्शनिंग अबाउट द स्लीप एंड वॉट यू मेन्शन अर्लियर ऑल्सो. सो हाऊ ही कॅन टॅकल दीस इशू ड्युरिंग द स्लीप?
No, no, once he stops xylometazoline, his sleep rhythm will come back to normal. Okay, It will okay. take about 7 days. He will break the habit. अच्छा The sleep rhythm will come back to normal. अच्छा आणि डॉक्टर जो सांगता की तुमची न्हिदपाची संवय सुद्धा सारखी टॅकल जातली आणि यू विल कम टू नॉर्मल स्टेट. डॉक्टर देर इज अ क्वेश्चन फॉर अस. हॅलो. हॅलो, हां विचारात. हांव अंजुनसून उलयतां. कोण उलयता? अंजुनसून उलयतां, मुस्कान पालसेकर. हां विचारात, प्रश्न विचारात. ते म्हाका न्हू थायरॉयडाचो प्रॉब्लम आसा. ओके, तर हांव न्हू ते थायरॉयड टॅबलेट्स घेता. ते केन्ना हांव स्टॉप करता टॅबलेटी पण जाल्यार म्हजो गो न्हू परतून वाडोंक लागता. ते म्हाका कशें कळोंक जाय की ते फॉरेवर अशें चालूच आसतलें की ते दुसरें कितें सोल्युशन कितें आसा? तुमचे व्हॅल्यूज कशे आसात? सॉरी? ते थायरॉइड T3, T4, TSH व्हॅल्यू टेस्ट केला आसतले ते कशे असतात? ते सपोज टॅबलेटी हांव स्टॉप करीत जाल्यार वाडत वता टील 14 पसून. अच्छा अच्छा. आणि सपोज स्वताच घेता जाल्यार मागीर नॉर्मल उरता म्हाजी. या हर क्वेश्चन. How old is she? हां एज किती तुमची? 26. 26. She is मॅरिड? या मॅरिड. भुरगे आसा? ना ना भुरगे ना. अच्छा. She should not stop usage of the thyroid hormone tablets. And she must remember that during her pregnancy, she must tell the obstetrician that she's on this tablet and they must do the test at that time because the development of the child will depend on normal thyroid values. And it's very important that she has to continue thyroid tablets. सो हो एक अतिशय म्हत्वाचो डॉक्टर सल्लो आसा. म्हाका दिसता ह्या काळोखी आमची मोख आसा की लोकां पर्यंत कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर तांचें लक्ष वेधून घेवचें आनी तांकां योग्य मार्गदर्शन जावचें. तातूंतलो एक अतिशय म्हत्वाचो जशें आतां डॉक्टरान सांगलां की तुमी जेन्ना प्रेग्नन्सी येतली, इनफॅक्ट टू टेल यू व्हेरी फ्रँकली प्रेग्नन्सी येवपाक सुद्दां तुमचे थायरॉयड लेवल्स नॉर्मल आसप खूब गरजेचें. सो हे थायरॉयड तुमी परत परत प्रयोग करनाकात. जशें तुमकां डॉक्टरान सांगलां ते योग्य पद्दतीन तुमी त्यो टॅबलेट्स घेयात, फॉलो करात आनी मागीर प्रेग्नन्सी येतली आनी मागीर प्रेग्नन्सी आयल्या उपरांत जेन्ना तुमी प्रेग्नन्सीच्या वेळार डॉक्टराक मेळटली म्हणजे तुमचो गायनेकोलॉजिस्ट म्हणजे ऑब्स्टेट्रिशियन जो आसतलो ताकाय तुमी सांगा आपूण अमके अमके गुळयो घेता कारण ते योग्य तेचे ते पॅरामिटर फॉलो करप आनी तेचेर लक्ष दवरप खूब गरजेचें भुरग्याच्या भलायके खातीर आनी तुमचेय भलायके खातीर. करेक्ट. मागीर डॉक्टर अनदर क्वेश्चन. हॅलो. हॅलो. हां हॅलो. हां विचारात. दोतोर माझे म्हाका ताळो हे म्हणजे थंड बी आलो उदीक पियेलो आनी ताळो बसलो आनी आतां तो ताळो सुटाच ना म्हणजे म्हाजे आवाज बिवाज अशे हे जाल्ले सारको जाला म्हणजे अशें स्पश्ट उलोवपाक अशें जायना म्हाका. हां एज कितें तुमची पिराय? एज म्हाजी 62. आनी काम कितें करता? हांव रिटायर गव्हर्नमेंट सर्वंट. स्मोकिंग करता? पहिले स्मोकिंग करतालो पण आता एक बायपास जाल्ले मागीर हांव आतां स्मोकिंग 2 वर्सां जाली लिप काय ना. It's good for him to get an indirect laryngoscopy done by any local ENT surgeon. They will look on the vocal cords. Most probably it's just vocal nodules, which we see most commonly in people who use their voice a lot, teachers, politicians, singers, for instance. But he is a retired government servant. But it's a good idea to have the vocal cords checked by laryngoscopy, the local ENT doctor. Also in this, I'd like to mention, if someone is a smoker, he must ensure that the vocal cords are checked because one of the commonest sites for malignancies in the neck is the larynx and the vocal cord. That must be checked. So, but luckily he's not a smoker, so it's okay. So they should those म्हणजे दोतोरान एक अतिशय महत्वाचो संदेश आसा की जे लोक स्मोकिंग करतात तांच्यांनी आपल्या ताळ्याची तपासणी ENT डॉक्टरा कडल्यान करून घेवप खूप गरजेचें. पयलीं म्हणजे स्मोकिंग करप ना, करता जाल्यार बंद करप. पण एज समजा जर सामकी संवय आसा जाल्यार एटलिस्ट ती तपासणी करून घेवप खूप गरजेचें कारण ताळ्याचे म्हणजे घशाचे कर्करोग खूप कॉमन असतात आणि ह्याची योग्य तपासणी आणि योग्य वेळार जर हाची ट्रीटमेंट केले जाल्यार ते डेफिनेटली कॅन बी कंट्रोल. करेक्ट. म्हाका वी हॅव गॉट वन मोर क्वेश्चन आय थिंक. Yes, sir. हॅलो. हां विचारात. मातसो टीव्हीचा आवाज कमी करात. प्रश्न विचारात. हॅलो. हां विचारात. माझो न्ही कान दुखता. सकाळी उठतात सदांच. कितले दीस जाले? जाले 5-6 दीस. हां कानांतल्यान उदक बी येता? ना. Yes. Probably, did she have a cold recently? ह्याच्यानी थंडी बी जाल्ली? हॅलो. ना जाऊ ना थंडी बी.
अच्छा. Maybe she just has wax stuck in the ear, blocking the ear. That can cause a one-sided pain. Other thing is, people when they have a bad cold, that can also radiate to the ear. People with a bad tonsillitis will also have ear pain. These are possibilities, but in her case, it could be just wax in the ear. दोतोर म्हणटा की तुमच्या कानान एखाद्या वॅक्स जाला जावंक शकता, ताका लागून दुखता आसूं येता, किंवा जर थंडी जाल्यार जर ताळ्याचें इन्फेक्शन जाता जाल्यारूय एके सायडीक तुमकां अशें म्हणजे दूख आसूं येता. तुम्ही तुमच्या ENT डॉक्टराक मेळून ताचो योग्य सल्लो घेयात. बेश्टे डिले करत रावू नाका. डेफिनेटली ल्हान गजाल आसा, कॅन बी टॅकल्ड. म्हणजे इतके सोंसून रावपाची गरज ना, आनी इट इज अ व्हेरी सिंपल थिंग अपियर्स टू बी. Please don't worry. Don't worry. So doctor, what I was asking, that there is a little difference of opinion, because as you said, oil can become put in the ear. Newer generation doctor, usually they say don't put any ear, and I mean don't put any oil especially. And if at all you want to put, there in between some people came with a new idea, in between that if at all you want to put, you have to warm it. Maybe this. What is basically, first of all, let us put up this. If at all oil is to be used, how frequently it can be used, and how you can use it safely, and how it can be helpful. Both means, in fact, I got 3 questions. Okay. The ear generates wax. Yeah. And wax is just a lubricant. And the ear also generates oil. That's why when you touch your ear, it is oily. Most people will not require cleaning of the ear. The wax falls off by itself. I see. But in some people, the wax will accumulate in the ear, either because the oil is less or because the ear canal is narrow. I see. If the ear canal is narrow, there's nothing much we can do about it. But yes, if the wax is dry, then obviously if you put a drop of oil on the weekend, it makes that wax less, makes it softer, and the ear then expels it. Or if you go to the local doctor, he'll be able to clean it out. So oil in the ear is a natural phenomena. The ear secretes oil. So instead of using a chemical to melt that wax, I would say if you use a drop of oil on a weekend, on a Saturday, it will keep that wax soft. Also, oil prevents fungus. Oh. Yes. When you look at it, if you have oil, fungus will never grow on it. And one of the commonest problems we have in the coastal areas where there is humidity and the ear is dark, right, is that you have fungal growths. We have a lot of automycosis in these areas. Oil will prevent that. However, having said this, now suppose the ear wax is completely impacted, it is blocked inside, and it's absorbing water when you take a bath, it's getting infected, then yes, then you'll have to use an antibiotic ear drop and have it cleaned up in the hospital. But for most of us, a drop of oil in the weekend, if there are ear problems, is okay. If there are no ear problems, you need not put the drop of oil. आय थिंक दिस इज एक अतिशय महत्वाची गोष्ट सांगल्या की एक आठवड्यातल्यान किंवा 15 दिसांतल्यान कानान एक थेंबो जर तेलाचो घातलो, स्पेशली तेंच्यांनी कोकोनट ऑयल म्हणजे खोबरें तेल, जाल्यार इट्स परमिसेबल. तातूंतल्यान कानात जर वॅक्स परत परत जाता जाल्यार ते सॉफ्ट जातले, ते भायर काडपाक सोंपें पडटलें किंवा ते भायर आपल्या आपुणूय पडूं शकता. पण जर कानाचे प्रॉब्लेम आसात जाल्यार तुमी ENT डॉक्टराचो सल्लो घेयात आनी ताच्या सल्ल्यानुसारूच योग्य ते मार्गदर्शना खातीर वखद घेवपाचें. That will help to solve the problem. Doctor, let's take a small break and we'll start again. Sure.